नमस्कार आणि येवकार. नितळ गोय ही संकल्पना गोय सरकार जायते फावटी म्हणतात, पण खऱ्यांनीच जे गोय आसा, आमचे राज्य गोय आसा ते नितळ आसा काय ना हो एक चिंतपाची गजाल. हो एक विषय खूप गंभीर आसा. केन्ना जेन्ना नितळ गोय म्हणटा तेन्ना फक्त आमची जी हायलायटेड प्लेसीस आसा वा शारां म्हणा हाचेच जेन्ना आमी जे पिक्चर्स आसा ते दाखयता तेन्ना ते नितळ करपाची संकल्पना मुखार येता. पण जेन्ना खरी परिस्थिती पळयता, जाग्यार भेट दितात, एखाद्या जाग्यार भेट दिवन गांवची परिस्थिती म्हणा वा आनीक जे हेर जागे आसा ते हायलायटेड ना जागे, त्या जाग्यार जेन्ना आमी भेट दितात तेन्ना त्या गांवची परिस्थिती वा त्या थळाची परिस्थिती नितळ खऱ्यांनीच ते नितळ आसा काय ना हो एक मोठो प्रश्न उबलता. पूण जेन्ना आमी अशी जी नितळसाणीच्या विशीं जेन्ना काकरा ह्या गांवांत पावली, जो बांबोळे जे युनिव्हर्सिटी रोड आहा ताच्या मदीं पडटा, ह्या गांवांत जेन्ना आमी पावली तेन्ना हांगची जी परिस्थिती आसा, हांगा जे सिच्युएशन आसा, जे लोकांक त्रास सोंसचे पडटात ते आमी तुमच्या मुखार दवरतात. द प्रॉब्लम जे हांगा आसा ते एक सिवरेजीचे आसा आनी सिवरेजीचे उदक जे ओवरफ्लो जावन दर्याक मेळटा डायरेक्टली, आनी दर्याक मेळटा तेन्ना तुमी विचार करात की हो कितलो हार्मफूल आसा. जे जीव दर्यांत रावता आनी जे हांगा वाठारांत जे लोक रावतात तांच्या खातीर कितें दुयेंसां पातळूंक शकता हाचे विशीं तांकां कितलो भंय आसतलो वा तांची जी परिस्थिती आसा ती सरकार कित्याक लक्ष घालना काय. त्या भायर जेन्ना आमी लोकल्सां कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना लोकल्सांक आमकां हाचे बद्दल जायती म्हायती दिली. जे प्लेसीस आसा ते दाखयले खंय ओवरफ्लो जाता आनी तांच्या विशीं म्हायती दिली. ते भायर आमी तुमकां हाचे विज्युअल्सूय दाखयतले आनी जे खंय खंय सिवरेज ओवरफ्लो जाता ताचे विज्युअल्स दाखयतले. त्या भायर आनी एक मोठो प्रश्न आसा की सरकार फक्त हायलायटेड प्लेसीसांत जावं ताचेरूच लक्ष कित्याक घालता काय. पयला आसता तुमी हे गोवा युनिव्हर्सिटी हो सिवरेज प्लांट हो हाडले 1.5 म्हयनो जालो. उदक हे घाणीचें उदक सगळें ओवरफ्लो जावन सकयल वयता. हांवें खूब फावटी तांकां सांगलें, पूण ते म्हणटा की ते आमच्या पात्रांक खबर आहा, पूण तो कोण आमी कितें करतले. हांवें सांगलें पळय हे सकयल वयता सामकें दर्याक वयता आनी ह्या 20 वर्सां आदी तेणी सगळी घाण सोडून आमची जोर आहा सकयल तुका हांवें दाखयला. ती जोर पिड्ड्यार केली आनी ती जोर इतकी आमची इम्पॉर्टंट आसली. जेन्ना उदक ना तेन्ना आमी लोक जोरीचें यूज करताले उदक. आयज ती जोरूय ना केली आनी आयज पळय तुमी पयला आसतलें कशें उदक वयर सरोन वयता आख्खें. देखून हांवें ताका सांगलेलें पयलेंच, बाबा ते सारकें करा. आनी आतां पयला हांव गोंयान आतां गोंयान कसो पावस पडला आनी सगळे पावसाचो फायदो घेवन सगळें दर्याक उदक सोडलां. आनी जेन्ना अशें हे आतां युनिव्हर्सिटी तर हें उदक सोडूंक लागले जे आनी कितें सांगता काकरा नावशे व्हडशेले गांव आमी आमकां दिला सारकें करपाक. जे हेच गांवांनी तुमी घाण सोडटा जाल्यार हे आनी गांवांची नांव कित्याक घेता तुमी. पयला तुमी आसतले उदक कशी घाण वयता ती आनी सगळी लिगेज आमकां बांय आहा सकयल हेंच्यो सगळे कनेक्शन हे उदकाचें बांयक आहा. ते बांयक पिड्ड्यार जातली न्ही आमचें उदक. हे ते हांगासून वयता सकयल खंयच्यान वयता. हिंगा कान आहा, ड्रेनेज आहा अंडरग्राउंड सामकी ती सारकी दर्याक आसा. सकयल व्हरून दाखयला पळय. म्हाका हांवें इतकेपण सांगून तर तुमी केर्लेस करता जाल्यार फुडलो स्टेप घेवचोच पडटा न्हू. ओके. ही केन्ना पासून जाला स्टार्ट तेंचे. हांवें तिका जुनाचे 22-23 तारीख सांगले हिंगा वास येता उदक हे जाता. तो म्हणून ना जायना. जेन्ना पावसान तूं जाणा आतां कांय तुका सांगपाक मेळना. काल जेन्ना हांवें पळयलें तेन्ना उदक चड वचोंक लागलें आनी वास बरो जालो. 1-1.5 म्हयनो वास येता. आतांय वास भरपूर आसा आनी आतां वयल्यान उदक येता. आतां सांगता आमी ते म्हणटा झाडांची मुंदां गेला. अरे मुंदां गेला जे पयलें तुमी सारकें करपाक जाय आसलें न्हू. तुमी कितें गांव लोकांचे गांव पिड्ड्यार करता आनी इतकी व्हडली युनिव्हर्सिटी मरे नांवाची मरे. आनी युनिव्हर्सिटी जावन तुमी लोकांचे कितें आहा ते गोवा युनिव्हर्सिटीचे कितें आहा. गेस्ट हाऊस आहा जावं तुमचे आनी क्वॉर्टर्स हॉस्टेलां हेंगासर प्लांट आहा आनी एक नावशें हे एसटीपी प्लांट आहा तेंचे एक नावशें. म्हणटा तो कितें आहा व्हडलाचे सारको करपाक जाय न्हू. उदक वयल्यान सोडिना न्हू. ओके. हे सगळे सकयल पावले आता सकयल सामके दर्याक गेले. आतां म्हाका 1.5 म्हयनो दर्याकूच वयता उदक. ओके. आतां ते म्हणटा आपण सारकें करता. हे जे गांवचे वाठार आसा वा गांवांत जे प्रॉब्लम्स फेस जाता जावं ते नितळसाणीचे जावं हेर विशीं जावं हाचेर सरकार कित्याक लक्ष घालना काय. जर सरकाराक नितळ गोंय ही संकल्पना खरेपणान पूर्ण करपाची आसा जाल्यार जे फूल ओवरऑल गोवा आसा, गांव म्हणा शार म्हणा, ताचेर वचून भेट दिवन नितळ करून मागीर हे नितळ गोंयची संकल्पना आपणावची पडटली. आनी ही खऱ्यांनीच नितळ जर गोंय नितळ जावंक जाय जाल्यार ही संकल्पना आपणावन ती वेळोवेळ ताचेर काम करपाची खूब गरज आसा. हांव विष्णू नार्वेकर, पळयत रावत माय गोवा नेटवर्क.